8व्या दिसाचो विशय घोराबो एकामेकाचेर विस्वास धरून एकामेकाक पातयेवप. आजकाल कितलेच घोराबे फुटतात. एकामेकाचेर विस्वास ना, एकामेकाक पातयेवप ना. घोव बायल तुम्ही दोगांनूय लग्न संस्कारांत तुम्ही एक जाल्यांत. जे परी त्रियेक देवा सोबें असलो मोगाचो संबंद आसा. जें कितें बाप येवजिता चिंता तें पुत्र आनी पवित्र आत्मो जाणा. जाल्यार आमी त्रियेक देवा भाशेन आमचो एकवट एकामेकाक समजप, एकामेकाक पातयेवप, एकामेकाचेर विस्वास दवरप हेंच आयज काल आमच्या घोराब्यांत उणें जायत आसा. तर पाद्राक फुडें घालून आमी मागुया आमचे घोराबे एकामेकाचेर विस्वासान आनी एकामेकाचेर बरवंसो आनी पातयेवन आमी जिवंक. ह्या मिसाची इंतेसांवां फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता आंतोनियो जुआंव फेर्नांडीस माचोर्डा तावन. दिनवासूक आनी आपले पुताचेर देवाची उपत बेसांव मागूंक भेटयता मारिया फेर्नांडीस उतोर्डा तावन. फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता एम्ब्रोस ब्रगांजा राया तावन. पेसी आनी प्युरी जल्मा दिसा बरी भलायकी मागूंक भेटयता पेद्रो डिसोजा जुवारी तावन. आलिया बरी भलायकी मागूंक भेटयता ऑस्टीन मेनेझीस आगासाय तावन. एमा बरी भलायकी मागूंक भेटयता माउरिस्का आनी एल्विस फेर्नांडीस बेन्ना तावन. मान्युवत आग्नेलाक बेगीच साताचो मान फावो जावं भेटयता टोनी डिकोस्टा आनी फामील बेन्ना तावन. फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता कॅस्मिरो मेंडीस गोवा वेल्या तावन. फामिलीक बरी भलायकी मागूंक भेटयता रॉक ब्रिटो आगासाय तावन. सुरवातेचें गीत गावंक आमी सगळीं उबी रावया.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सुमियाचे येशू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्यान सगळ्यांक तुमकां मानिवंत आग्नेलाक साताचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या 8व्या दिसाचो विशय फामील एकामेकाचेर विस्वास दवरून एकामेकाक पातयप. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मानिवंत आग्नेल गोरेब्यांनी क्रिस्ताचे आसणे अणभवंक आमकां नमुनो. आमच्या गोराब्यांत आमी एकामेकाचेर विस्वास आसूंक, एकामेका सोवे मोगान वाडूंक आनी शांतीन जिवंक आनी हे पोरी क्रिस्ताचे आसणे अणभवंक देवाचे मोगाची साक्षी आमी जाव म्हूण ह्या मिसांत मागुया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हे सुरवातेच्या उतरांतल्यान आमकां आयचो विशय कोडीत केला. मिसांत वांटो घेवंक तयार जाताना आमच्यो अस्कोतायो अदीक करून घोव बायल आनी बायल घोवाचेर विस्वास दवरिनासतना जियेल्यांत हो विस्वास वाडूंक प्रयत्न करूंक नात. असल्या घडण्याचो उगडास करून त्याच देवा लागीं बोगसणाय मागुया आनी मिसांत बाबार्थान मोगान वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करुया. दूख धरून आमी सगळीं बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मोनान शितुरान तोंडार उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बड अपराध. हे पासत पागयोन सुजान सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिबिताक पावूं. Amen. Soumya kalutku, soumya, soumya kalutku, Krista kalutku, Krista kalutku, soumya. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ देवा, तूं सगळ्या देणाचो रोसनार आनी धोनी. तुजे असल्या दोनयाची सेवा करची म्हणल्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सूख. देखून तुजे भोगतीन आमकां सदांच संतोश मेळो असो कर. हें मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्या सभे एकवटान जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. ओरंबाक देवान सोर्ग आनी प्रितूम रोचली. देवान म्हणलें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रोचुया आनी ती सोमदिरांतली मासडीचेर, अंतरावेल्या सुकण्याचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपटून भोंवतली जिवाण्याचेर ती दोनीपण चलोवं. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रोचलो. दादलो आनी बायल तांकां रोचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हणलें,
सोडात आनी वाडात, प्रितूम बोरात आनी तिका तुमच्या हाताखाल दवरात. सोमदिरांतल्या मासलीचेर, अंतरावेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलयात. देवान म्हणलें, आखे प्रितुमेचेर बी आसती झाडां आनी बी आसलोलीं फळां दितें रूख, हें सगलें तुमचें जेवणा पोसनाक हांव दितां. आनी सगल्या रानवट जनावरांक, अंतरावेल्या सुकण्याक आनी जमनी वेले सोरपटून भोंवत्या जिवाण्याक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपलें केल्लें तें सगलें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगलें बरें आसलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. पोतून म्हणया, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो. तेजवंत आनी मोहिमेन भरलेलो उजवाड प्रकाश फांकयतलो. साबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. प्रितूम तुवें तिचे बुन्यादीचेर थारायलाय. सासणाच्या सासणाक ती तीरगोट केलाय. दर्या आवरान तिका पांगरूक दिलाय. उदकां तेन्ना पर्वतां वयर चडटालीं. साबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. वडा फालक्यांनी तूं जोरी फुटशय करताय. दोंगरा मदल्यान त्यो व्हांवून येतात. ताचे देगेक मोडबा वेली सवणी आपले गोंटेर कोतात. रुख्याच्या कांद्याचेर बसून कील बिलतात. साबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी प्रितुमेचें रूप नवें कर. उद्गार. Sorvespora, 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 sorvespora. Utrahode, utočive, devatučo, pustokate, neljakarsa, zagorčele, novjači vode počele. Sorvespora, 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 sorvespora. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवाबा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोया. जेजू जैतुनाच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलोलो आनी बसून तो तांकां शिंकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी पोर्दोवारांत सांपडलेले एके बायलेक हाडली आनी मोदें उबी केली. तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोर्दोवारांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फरमायलां. तर तूं कितें म्हणटा? ताचेर बोगलाण घालचे खातीर एक कसलें नीब सोदून काडूंक तांणी अशें म्हणलें. वडोव घालून जेजून आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक सुरू केलें आनी ते ताचे कडे विचारीत रावले देखून उबो रावन ताणें तांकां म्हणलें, तुमचें मोदें जाका पातोक ना. ताणें तिचेर पयलो फातोर मारचो. आनीक एक पावट वडोव घालून तो जमनीर बरोयत रावलो. हें आयकून ते सगले एका पाटल्यान एकलो खोडसरून गेले. ओदीक जाणटे ते पयले.
एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेच तुजेर कास्तीचें फोर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर कास्तीचें फोर्मोण मारिना. वच आनी हे फुडें आनीक पातोक करूंक नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयचो विशय एकामेकाचेर विस्वास गोरेब्यांत गो बायल. आनी ह्या विस्वासाचेर नियाळ करतना म्हाका उगडास येता आमचो आदलो पाप साहेबांत बागियोन जुआंव पावलो दुसरो आनी एक बूक बरयल्लो आनी बुकाचें नांव द थियोलॉजी ऑफ द बॉडी, धर्मशास्त्र कुडीचें. आनी तातूंत तो एक घोडणीक घालता आनी ती घोडणी अशी, एकली बायल मुदी विकूंक शेटीशी बेता आनी शेट ती मुदी घेवन बरी तपासता आनी तपासले उपरांत ताका गमता की ही उतराची मोदी, विस्वासाची मोदी. आनी तेन्ना तो चेडवाक पळोवन म्हणटा, पळय, हे मोदयेक कांयच वालोर ना. आपणाच्या वेईंग मॅशिनाचेर तागडेचेर घालतकूच म्हणटा हाका कांयच वालोर ना. आनी तेन्ना म्हणटा, पळय, म्हाका म्हज्या न्हवऱ्यान फटयलो तो फटयलो आनी मोदी फटयली. आनी तेन्ना तो ताका सांगता, पळय, म्हजी तागडी फकत भांगारूच मेजिना, पूण ही मोदी विस्वासाची. जेन्ना तुवें उतर दिल्लें विस्वासपणी, दुखांत तशेंच सुखांत, कोश्टांत तशेंच भलायकेंत, पिडेंत, तें तूं वच आनी पाड. कितें वयर सकयल जालें जाल्यार एकामेकाक बोगशात. शेपरे शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू ते वस्तूर एक बोगशिता. आनी तेन्ना ती उपरांत वेता. ही घोडणी कित्याक हांव सांगता, आयज पोती पोतिनीचेर विस्वास आयज काल जायते फावटी उणो जायत वेता. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, लग्ना दिसा आमी आमचें उतर दिल्लें. इन इंग्लीश वी कॉल इट द कन्सेंट. एंड वॉट इज दिस कन्सेंट? लातीन भाशेन कॉन्सेंतीरे म्हणजे हांव तुका आनी तूं म्हाका एकामेकाक आमी जें कितें आमच्या जिवितांत घडटा तें आमी जाणो जावन बाराबर जियोंक. लग्ना दिसा आमी उतर दिता, भोव सोंपें, मुदी घातली, मोडलें गेलीं. पूण ताचो अर्थ कितें? आमी सगळीं संपूर्णूय, वी आर नन ऑफ अस परफेक्ट. आनी देखूनच बापान जेजूक तर ह्या संवसारांत धाडला जाल्यार आमकां सुपूर्ण जावंक. आनी देखून पूत जायते फावटी म्हणटालो, तुमी सुपूर्ण जायात, बी परफेक्ट एज माय हेवनली फादर इज परफेक्ट. देखून उतर दितना समजो नाकात की न्हवरो ओ व्हंकल संपूर्ण म्हूण. बरें, आदल्या पाप साहेबान सांगलेलें. आतांचो पाप साहेब फ्रांसीस अशें म्हणटा, तुमी काजार जातात तेन्ना, उतर दितात तेन्ना समजो नाकात तुजो न्हवरो ओ तुजी व्हंकल सारकी परफेक्ट, संपूर्ण
तिका आनी कांयच अवघड ना म्हूण ताकाय ना. आनी तशेंच तो म्हणटालो तुका एक संपूर्ण सासूमाय मेवची ना आनी सासूमायक सांगता तुका एक संपूर्ण सून मेवची ना. आनी कितें सांगूंक सोदता हें तो रुतो अर्थ आमी दिलां जाल्यार एकामेकाक तुमी सहकार आदार दियात. एकामेकाचे अवगुण अस्खतायो समजून घेयात. द कन्सेंट इज डेट. आनी जेन्ना तुमी एकामेकाक मोगान लेखतात तेन्ना तुमी गो बायल आनी उपरांत भुरग्यांक देखून हेच देवाच्या बरेपणान देवाच्या मोगान वाडोवंक तुमी सहकार आदार दितात. ही जावन आसा लग्नीक संस्काराची अस्मिताय, द स्पिरिच्युएलिटी ऑफ द सॅक्रमेंट ऑफ मॅरेज. तर ह्या दिसांनी आमी सोबार गूण विशय जे गोऱ्याब्याक उपकारतात तांचेर नियाळ केला. आनी परं आमी हो नियाळ की जेजूचें आसणें आमच्या गोऱ्याब्यांत, जेजूचें आसणें आमच्या गोऱ्याब्यांत हें घोडे दर दिसा ह्या दिसांनी आमी आयकता. हाचो अर्थ कितें? पुनर्जिवंत जेजू आमकां कितें शिकयता तें आमी समजून घेवन आमी आमच्या गोऱ्याब्यांत तें जिवंक. खासगी मागणें आमच्या जिवितांत, गोऱ्याब्याचें मागणें आमच्या जिवितांत आनी उपरांत समुदायीक मागणें जे परी तुमी हांगासर येवन करतात ते भाशेन. आनी त्याच बराबर घोव बायल दोगांय बराबर मागणें करता तेन्ना ही तुमची लग्नीक संस्काराची अस्मिताय वाडटा. आयज काल गोऱ्याब्यांनी जायती फूट पडल्या. हें पयलें युरोपाक घडटालें, आतां हें वारें अदीक अदीक आमच्या गोंयांतूय मारीत आसा. ल्हान ल्हान वस्तूंक लागून वी वॉन्ट टू बी सेपरेटेड. वी वॉन्ट आवर मॅरेजीस टू बी एनाल्ड बिस्पास हरशीं. आनी केसी वाडत आसात. कित्याक? आमी सारकी समजूंक नात वॉट इज द स्पिरिच्युएलिटी ऑफ अ मॅरीड लायफ. स्पिरिच्युएलिटी ऑफ अ मॅरीड लायफ जायते पावटी दुडमाक लागून जाता. घोव आसा भायर, बायल आसा हांगासर, तो बरो दास्ती कोत्ताक जोडटा, हांगासर जायते पावटी फॉल्ग मारतात. त्रास थंयसर हांगासर फॉल्त आनी मागीर टावंट येवंक कमी जाता. वो जायते पावटी हेचे अस्मितायेंत सासूपाय, सासूमाय, सून हांचें मोदें. आनी हें सगळें घडटा कित्याक? आमी ही अस्मिताय, द स्पिरिच्युएलिटी ऑफ लग्नीक जिविताची नाका. दुसरो काजार जाता, हांवूय जाता, वाडला, काजाराची जावया. हांव काजाराचो लायक आसां आनी उपरांत जायत्यो केसी अनाल्ड जातात. ही वॉज नॉट फिट टू गेट मॅरीड. उपरांत पॅरंटींग कशे भाशेन आमी भुरग्यांक आमी वाडयता. जरी तर घोव बायले मदें हो विस्वास वाडोना जाल्यारूच विस्वास पवित्र स्नाना दिसा जे तुमी उतर दितात ती एक संवय कशी, एक परंपरा कशी. दोबाजो केलो जालो काबार. खरेंच आमी हे भुरग्यांची वाड भावार्थान करूंक भावुरता. आनी जातली जाल्यार पयले सुवातेर घोव बायल आमी दिल्लें उतर न्हयच फकत त्या दिसा, न्हयच फकत सिल्वर जुबली आयल्या, 50 वर्सां आयल्या त्या दिसा. एका सिल्वर जुबलीक हांव आसलो आनी उपरांत हांवें दोगां लागीं विचारलें, ओके, यू हॅव अरायव्ड एट 25 ऑफ युअर मॅरीड लायफ. आनीक 25 वर्सां तुमकां जाय? दोगांयनी तोंडां कडू केलीं. दोगांयनी तोंडां कडू. बट दे आर सेलिब्रेटींग दियर सिल्वर जुबली. खरेंच 25 वर्सांनी आमी जेजूचें आसणें आमच्या खासगी जिवितांत, आमच्या गोऱ्याब्यांत आमी अणभवलां. देखून आमी आयज धोब्याच्या देवाक दिनवासता आमची वाड जाल्या जेजू बराबर. दुसरीं करतात पूण आमीय करता. तांकां पळोवनूच गमलें की 25 वर्सां सारकीं वचोंक ना. आनीक 25 कितें तूं मागताय?
तर आयज केरीत भाशेन ह्या विशयाचेर नियाळ करतना पाद राग्नेल आमकां एक आस्कारी जावन आसा आनी पाद राग्नेच्या जिवितांत जंय तो गवंडी कसो वावुरला त्या त्या फिगर्सांनी ताका गमतोच कोणाच्याय गोरेब्यान सारकें चलोना तो खंय कासकी आपूण वेतालो काशा आपूण वेतालो तांचे बराबर मागणें करतालो आनी तांकां बोगसणें दिवंक अशें परी शुभ वर्तमानांत ती वस्तोरी तिका फातरावन काडलेली पूण जेजू बोगशिता जायते फावटी आमी जाणो कोण एकलो चुकता आनी जायते फावटी आमकां सांगूंक येता फादर हांवें 3 फावटी ताका बोगशिला वा तिका बोगशिला आनीक म्हज्यान बोगसूंक जायना पेद्रून जेजूक विचार कितले फावट आमी बोगशीचें 7च फावटी 70 फावटी 7 म्हणजे बोगसण्याक आनी शीम ना आमी वयर पावसर एकामेकाक बोगशात घोडे हांव चुकलां घोडे ती चुकल्या तिचे बदलेक हांव चुकूंक जातालो हे भाशेन समजून जेन्ना आमी एकामेकाचो अविस्वास हाचें उतर दिल्लें तें आमी जेजूक सांगाताक घेवन आमची वाड जाता तेन्ना एकामेकाक बोगसूंक देखून होच देव आमकां घोटाय आनी बोड तर आयज पाद्रांक फुडें घालून आमी मागुया आमचे गोरेब्यांचेर आशिर्वाद घाल हे आमी दिल्लें उतर बरे भाशेन समजून आमी ह्या विस्वासांत आमी वाडूंक न्हूच शेडमोडी जावंक 25 वर्सां जाल्यांत आनी कांय नाका सायबा पूण आमी करता दुसरी करता म्हूण तर हेच भाशेन आमची भावार्थाची वाड जावंक आनी होच भावार्थ आमच्या भुरग्यांक मागण्यांत वरवीं आमी दिवंक पाद्राग्नेल आमकां एक नमून जावं म्हूण मागुया उबी रावया हेच विस्वासान बाबार्थान देव आमचो काकूचार जेन्ना आमी मागता तेन्ना आमकां दिताच तर असल्याच बाबार्थान आमची कांय मागणी बापा मुखार आमी दवरुया आमचो जबाब जातलो दोयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कर दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी बोडान ते भरून आनी तोच पवित्र आत्मो तांचे काळजां आनी मनान जेजूचें प्रिती मोग वाडोवंक उर्बेन बरोवंक आपल्या जिविता आनी शिकोवणे वरवीं देवाची मोगाचें राज पुरगोटूंक म्हूण मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर आमच्या देशाच्या आनी गांवाच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया जाती कातीचो वेगळोचार वो धर्माचो वेगळोचार पयस दवरून एकामेका सोवे भावपणें नीट जोडूंक ताणें देवाचें मोगाचें राज परगटूंक सोंपेपण दिव म्हूण मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर आमचे क्रिस्ती गोराबे आपूण एक ल्हानवीक गोराबीक पयत सोबा म्हूण समजून आनी आपली जबाबदारी बरे भाशेन ती ओडून आनी पाडून आपल्या भुरग्यांक क्रिस्ती भावताचे शिकोवणेन आनी आपले देखीन तांकां वाडो म्हूण मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर मिसावांत वावुरतल्या आमचे यादीक भाव भयणीक दोर परगणेच्या वावरांत आडकोडी कोश्ट आनी दुमाडो येता तेन्ना तांकां पवित्र आत्म्याची गोटाय आनी बोट दी म्हूण मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर मानिवंत आग्नेलाच्या भक्तांक आनी ओदीक करून ह्या मिसांत वांटो घेतल्या तांची सगळीं इंतेसावां पूर्ण जावं म्हूण मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर पाप साहेबान रोमा शारांत बिस्माची परिशोध जाहीर केल्या तिचे तयारेंत आख्खी पयत सभा उर्बेन मिसोल जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचें राज परगटणेचो वार ओदीक नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध पयत आत्म्याच्या बोडान यशस्वी जावं म्हूण मागुया दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची कासकी मागणी आमी बापाक उबारुया ओदी करून आमच्या गोराब्यांत होच विस्वास वाडूंक तीर जावंक गोड जावंक म्हूण ओगेपणान मागुया
भोव दोयाड आनी काकूतसार बापा, तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय आनी हो पूत जेजू विस्वाशीपणान तुजे कुशेक तुज्या उतरां प्रमाणे जियेलो, कोस सोंसले आनी मेलो, पण जिमोन जालो आनी आमकां एक नमुनो जावन आसा. आमकां उजवाड घोटाय ताचेच बरवीं जी आमी मागणी उबारल्यांत आनी जीं कितें आमचीं काळजांत आसात, ओदी करून दर एक घराबो एकामेकाचेर विस्वास तीर गोट करून एकामेकाक पातयेवन जिवंक ही जी मागणी उबारल्यांत तितूंच शार्ती पावय. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या बाबा भयणीनो मुशें तुमचें बलिदान सर पतीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावा सर्वीस पोर मानून घेवन. मोगाडा बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी कोरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडूं आनी सासणाच्या सुखाक आमी पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं, तुमचे सभे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परताय पावता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, स्वर पददार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काणी आनी सर्व ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवार मारयेतांनी जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनो जिवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी स्वर्गीच्या सर दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन निरंतरी आमी गायता. Sorgi,
परस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोस मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवी आनी सस्नीक कराराचें रगत. पातकांचें बोगसोडें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें बारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartazo good porgotuya. Sogniał Jezu, omej hodokata. Ani hekasy lepietał. Ty pałty, tu boj boban Jesur. Ami tuże moran porgotał. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनबासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोडजोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्म दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. जेजून आमकां मागणें शिकयलां आनी हेच मागण्यांतल्यान शेवटाक म्हणलां, सायबा आमकां बोगोस जे परी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तोरेंच बोगसणे हीच समजिकाय पोती पोतीनी सोबेन तांचो विस्वास वाडटना चुकले हांव जाल्यार एकामेकाक आमी बोगसूंक हेच मागण्यांतल्यान आमकां कृपा आनी गोठाय आमी मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एक राज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां ताणणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक
आनी आमच्या सोरोणाराचे येसू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरभाशेन ओतरेकतां तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमिया येसू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेचे बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खोशी परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ स्वची येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सुमयाची येसू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं तेच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलत कर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलत कर देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ओच तो मोगाळ जेजू देवाचें बोगसणाचें देणें हेच जेजू वरवीं दर एक संस्कार आमी जोडटा ओदी करून लग्न संस्कार पोती आनी पोतीन जेजू तांचे बराबर आसूंक आनी हेच उतर दिल्ले सदांच शेवटाक पर्यंत विस्वाशी रावंक होच विस्वास तांचो वाडूंक आनी चडोवंक हो जेजू गोठाय आनी बोड हे जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली मोगाल बाबा भयणो जंयसर आमी आसां थंयसरूच आमी रावचें आमी तुमचे मदेगत क्रिस्त प्रसाद घेवन येतले जी बसून आसात तांचे लागीं मागता उबी रावंक क्रिस्त प्रसाद घेतले उपरांत तुमच्यान बसूं येता हे भाशेन कुमणें वांटूंक आमकां सोंपें जातलें Shadeva, tu sor bono, rusnar moso, doni koro, soglia casa, nismo tu so, ave sodas, korun favor, deva tuja. Moche duka dita Kalis moche duka dita Deva tuja moga lakta Kalis moche duka dita Kalis moche duka dita kitlo moso moku kelo makaroslo maka poslo ikik moso opra soslo yem konatlo maka Deva tuja moga lakta Kalis moche duka dita Kalis moche duka dita Deva tuja moga lakta Kalis moche duka dita Kalis moche duka
तुझ्या मासा म्हाका पोसताय व्हडा मोगा मोशे खातीर कुर्सार मेलोय स्वर्गात आयची म्हाका खेलोय देवा तुझ्या मोगा लागता कालीस मोशे तुका गीता कालीस मोशे तुका दिता जेजू आमच्या काळजान भितर सरला घडीभर हे जेजूक आमी अनुभवया ताच्या सांगाताक आमी उलोवया इलोच वेळ आमचे दोळे आमी बंद करुया प्रार्थुया प्रितीच्या बापा ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां ह्या संस्कारलोल्या चेबोण आपल्या उडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणेंच फरमायलां ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडय म्हूण कालतेपणी तुजे लागीं आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बसूया मोगाल बाबा भयणो व्हडा भावार्थान पवित्र मिसाचे भेटींत आमी वांटो घेतलो देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केलो जेजूक आमच्या काळजांनी आमी शिवलो हीच मिसांतल्यान फावो जाल्ली कृपा घेवन जे जाग्यार तुमी आयल्यान त्या जाग्यार तुमी सुरक्षीत पावची तुमच्या काळजा मनान घेवन आयिल्ली मागणी दोनूय देवान मानिमूत आग्नेला वरवीं तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे मानिमूत आग्नेल ओचोऱ्याचो सागर आमच्या आकांताच्या त्रासांच्या वो पिडींच्या वेळार जेन्ना आमी ताका उलो मारता मानिमूत आग्नेल आमकां पावता हो आमचो सगल्यांचो भावार्थ आयज रॉबर्ट आनी फातिमा डायस सांताक्रुस्तान आमकां अशें कळीत करूंक लायता आमी लग्न जावन 18 वर्सां लेगून आमगेर भुरगीं नासलीं आमी जायतीं दुखी जालीं जायत्या दोतोरांक मेवलीं आनी जायतो त्रातामेंत घेतलो पूण कांयच गूण मेळूंक ना ह्या आनी त्या पवित्र स्वातीचेर वचून आमी मागलें शेकी आमी मानिमूत आग्नेलाच्या तुमलाशी आयलीं आनी दोगांय रडून मागलें सायबा आमच्या घोराब्याक उजवाड फावो कर देवान मानिमूत आग्नेला वरवीं भावार्थान केलेलें आमचें मागणें आयकलें आनी आमगेर एक सोबीत बाय जल्मलें आमी चड खुशाल जाल्या सोबार आनिकूय देणी मानिमूत आग्नेला वरवीं देवान आमकां फावो केल्यांत आमी देवाक चड उपकारी सायबा आमच्या व्हडा आस्कऱ्याक बेगीन सांताचो मान फावो कर म्हूण दर दिसाक आमी मागता वो आमच्या भावा भयणाचो भावार्थ मानिमूत आग्नेला वरवीं देवान तांचो घोराबो सुफोड केलो आमच्याय काळजा मनांनी जायत्यो गरजो आवडे घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या त्याच भावार्थान उबी रावन हे नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया उपकार मेळूंक मागणें सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवका उदेशी वचोरें लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिमूत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिमूत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता
तशें जाता मानिवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक खुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता हांव. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. अगुणीत काकुतीच्या देवा, अगुणीत काकुतीच्या देवा, सोरपोट पडून सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोडशी तुझ्या पांयां सोडशी आमी मागता आमी मागता व्हडा विस्वासान व्हडा विस्वासान तुजी खुशी तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक आनी आमच्या बरेपणाक उपकारतात जाल्यार उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान सांताचो मान फावो कर. फावो कर. आमचे पवित्र सुबेची आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेची इगोर्जेचे उगोड परगोटणी उदेशी उगोड परगोटणी उदेशी मागता मागता आमच्या सुम्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची नावी. जेजू क्रिस्ताची नावी. आमेन. आमेन. मोगाल बाबा मेनो जायतीं जाणां आमी पिडेंत कश्टतात. फुडें आमची पिडा घेवन ह्या जाग्यार आमी आयल्या. जायतीं जाणां पिडेंत आसात पूण ह्या जाग्यार ती नात. तांकांय आमच्या मनांत आनी मागण्यांत घेवन हे पिडेवंताच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्परा आमच्या दोयाल आनी काकलुतसार बाप्पा, आमच्यो असक्तायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता. हे आमच्या पिडेवंत भावा भयणांचेर बोलेपणाचो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय ओतम्याचें तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखां ती तुजेर भावार दवरान तुका ती अनुभव. हे परी भावा भयणाच्या एकवटान सदांकाळ जीव आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. स्वर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. तुमच्या लग्नीक दिसा दिल्लें विस्वासाचें उतर तुमी तें जिवाड दवरूंक वाडूंक आनी ताचो आसूर तुमच्या भुरग्यांक आनी गोऱ्याब्यार पडो म्हूण शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोल उपकार. Jesucia Bogda, Tucheka, I sport solda, May sold me, Goli, Tu Nasa, Sorgash, Watada, Goita, May sold me, Goli, Tu Nasa, Sorgash, Watada, Goita, Ula Hasamche, Leva Hamokar, Polio, Duka Altara, Ula Hasamche, Leva Hamokar, Polio, Duka Altara. Bolanli, Cristi dorm goiailo, Evropacia misionarani, Roctagama toshibrailo, Puici, to fulonailo, Yabaditlo, Pormolit gulab, Father Agnelu, Father Agnelu,